नमस्कार. पहिली म्हणजे आमच्या पेडण्यात येवपाची जी एंट्री आसा, पेडण्या एक शहर आमचो जो आसा त्याची खरी एंट्री जाता ती ह्या ब्रिजा वरची. हो ब्रिज खूप जुनो आसा, खूप म्हणजे खूप जुनो आसा. तुमकां लक्षात येता आसतलें हे दगडांचो आसा, पयलीं सारको कॉन्क्रीटचो पण ना. सो म्हाका वाटता तो खूप जुनो असल्यामुळे तेचेर कधी कोणी लक्षच दिवंक ना. हे खूप वायट दिसता. कारण कितें आसा, एक तर तेच्या अशे भेगा पडलेले आसात की ते केन्नाय कोसळू शकता. जर यदा कदाचित ती कोसळ्ळी तर त्याचो इफेक्ट संपूर्ण पेडणे, कोरगांव, हरमल, मांद्रे ते सायडीचे एरियेक जातले, कित्याक आनी अल्टरनेटिव्ह रस्तोच ना. तसोच बऱ्याच लोकांक त्याचो त्रासय सहन करचो पडटलो. म्हाका वाटता हेचेर कधीच पयलीं कोणी लक्ष दिवंक ना आनी आज पर्यंत अजुनूय कोणी दिवंक ना. म्हाजी एक ह्या फावटी स्पेशल रिक्वेस्ट आसा, ह्या हैसरले जे ऑथॉरिटीज आसात, PWD म्हणा किंवा म्युनिसिपालिटी आसा की बाकीचे जे आसात तेंच्यांनी ह्याच्यात लक्ष घालचं. कारण आमदार ह्या गोष्टीचेर लक्ष दितलो ही आशा कमी आसा डे बाय डे. ताका लागून तसेच स्पेशल आमच्या आवडत्या मुख्यमंत्र्यांक म्हणटा हांव, कित्याक ते पालक मंत्री आमचे पेडण्याचे, ह्या एंट्री पॉयंटाचेर जर यदा कदाचित कसली जिवीत हानी जावं कितें तरी जालें जाल्यार पेडण्याक खूप एक दुःखदायक गोष्ट घडटली. म्हणून मी आमच्या डॉक्टरांक एक आव्हान करते आणि एक रिक्वेस्ट करते की प्लीज ह्याचे आमचो स्पेशल ब्रिज आसा जो ह्यो मेन एंट्री आसा आमच्या पेडण्यात तेचेर लक्ष घेवन जाता तितले बेगीन नवीन रिकन्स्ट्रक्शन करचो हीच एक इच्छा आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.